स्पीकर साहेब म्हाका उत्तर दिल्या प्रमाणे हे जे सेलावली इरिगेशन प्रोजेक्ट रो वॉटरा खातीर हे तेन्ना म्हाका दिसता 1985-90 ह्या सालान खंय तरी ते बांदलेले आनी ते अजून पासून इनकम्प्लीट आसा आनी ते आमच्या नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सीसून येतना खूब कडेन ओपन कॅनल्स आहा ती जवळ जवळ 3 मीटर 4 मीटर हायट आहा तेजी डीप आसा आनी खूब कडेन ती बॉक्स टायप बांदले कडेन आसा आनी ही म्हाका दिसता ती ज्या दिसा पासून बांदल्या त्या दिसा पासून तेजो कांयच यूज जावना आनी म्हाका आन्सर दिल्या प्रमाणे नावेली तळावली कुंकोळी वेली चिंचणी ड्यू टू रेड्यूस डिमांड त्या खातीर ती यूजच करना अशें म्हणून उत्तर दिल्ले कडेन आसा दुसरें म्हजें म्हणणें आहा की स्पीकर सर हांवें विचारलेलें की वेदर द गव्हर्मेंट इज अवेअर ऑफ द डिफरंट कॅनल कंस्ट्रक्टेड इन मोड्डी सर्वे नंबर 94/1 नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी which has become a dead trap to the cattle, small children and even people passing by. सदमाशय फाटल्या काही वर्सांनी ती जे लोक आसात तांणी बागायती किंवा शेती करपाचें सोडून दिल्लें आसा उदक थेंब भरसून घेनात कॅनलाक आमी उदक कितलें तें सोडून पळयलें पूण ते उदकाचो वापर जायना किंवा बागायती करपा संबंधी जमीन जी आसा किंवा इवन भाजी उत्पन्न करपा संबंधी जमीन आसा ताजी एक इन्व्हेंटरी तयार करूया आणि मुखाल्ले 1-2 म्हयन्या भितरच कारण नोव्हेंबरांत पावस सोंपलो की नवीन पीक घेवपा जाता की मागीर उदाहरणार्थ नॉर्थ जे आसा पळय न्ही थंय आमचे फूल कॅनलाचे दोनूय सायडी मार्किंग करून आमी जाळी मारपाचें काम हाती घेतिल्लें आसा दक्षिणेक बी सांग्यार साकून जवळ जवळ 10-15 किलोमिटर आमी सर्वे करून मार्किंग केल्लें आसा ते नावेली पर्यंत येतले मोठे कॅनल घेतले आणि बारीक जे आसा पळय ब्रँच कॅनल आसा तांकां बी मार्किंग करून ताची फेन्सिंग जे आसा पळय हे फेन्सिंग आमी करूंक पळयतात जेणे करून एखादी काही अपघात जे आसा पळय मनशा बाबतींत आनी जनावर बाबतींत हे अपघात